बेतोडा पंचायत वाठारात आशिल्ल्या बायपासाचेर ह्या लेगीत जीवघेणे अपघात घडल्यात आणि आता ह्या रेलिंग अर्देकुटी सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुसको उदकायला। ह्या रस्त्या कुशीक आदींच बेकायदेशीर वावर वाडला असो आरोप थळाव्यांनी केला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी ह्या रेलिंगाचे मुद्दम अर्देकुटे सोडला काय थळावे जाप मागतात। पळयात बेतोडे पंचायतीच्या हांगासर हद्दीत आसा आनी हांगासर तो जागो आसा स्पॉट आसा त्या जाग्याचेर हांगा काही म्हयने पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी आयुर्वेदीक कॉलेजीत दोन ज्यो चलयो आसा त्यो हांगासर एक्सिडंट जावन तांचो बळी गेल्लो आनी तेजे उपरांत एक 2 दीस म्हणजे आमचे जे रिपोर्टर आसा रिपोर्टरांनी आवाज केले नंतर 2 दिसां भितर आमचे सिग्नल बसयल्ले गेले। म्हणजे एकंदरीत जर हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय ना खंय तरी प्रशासन जे आसा हे कोणाचो बळी वचपाचो वाट पळयता काय अशें एकंदरीत हांगा दिसता। त्याच्या नंतर हांगासर जे बॅरिकेड जे आसा हे आमचे क्रॅश सपोर्ट जे आसा ते घालपाचो हांगासर कण्डेवा जंक्शन टू हांगासर फुडें कंटिन्यू आशिल्ले आनी ते हांगासर मदीं हांगासर स्टॉप केल्ले आसा। ते कित्याक स्टॉप केल्ले आसा आमकां कळना, कारण जेई जो आसा NH नॅशनल हायवेचो ताका आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो। त्याच प्रमाणे जो आसा आमचो आनंद वाघुर्मेकर सर हाका आमी कॉन्टॅक्ट केलो। तेंच्यांनी सांगलेलें की 8 दिसां भितर हें काम करतले म्हणून, पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाल्ले आसा हांगासर ते काम खंयच आमकां दिश्टी पडना चालू आसा ते। आनी हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा तुमकां हांगा शेत दिसतलें हांगासर सकयल हांगा शेतान कंडेवा जंक्शन टू हांगासर जे लोकांनी हांगा कितें केलां माती फील करून हांगासर थंय स्ट्रक्चर उबी केल्ली आसा आनी हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर आनी तुमकां हांगा कांय दिसां भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें। आनी हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेलीं हाडून हांगासर उडयल्लीं आसा। हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगासर हांगा उडयल्ले आसा। हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा हे पंचान हांगासर हेजी दखल घेवपाची गरज आसा। सरपंच आसा सरपंचान हेजी दखल घेवपाची गरज आसा। एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता। सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की हे क्रॅश सपोर्टर जे आसा हे काम जाता तितले बेगीन तुमी हांगासर करचें। नॅशनल हायवेचे डिपार्टमेंटाचे पुलीस आसात जेई तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी जाता तितले बेगीन हे काम हांगा पूर्ण करचें, जेणे करून हांगाच्या लोकांक जे आसा हे लोकांक हांगा त्रास जे आसा ते हांगा कमी जातले। त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टर जे आमचे दिगंबर कामत सर आसा तुमचे कडेन आमी मागतात की तुमी हांगासर लक्ष घालचें। आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत आसा ज्या जाग्यार हायवे नॅशनल हायवे आसा हायवेचे कुशीन बेतोडा बायपास आसा तेजे हायवेचे कुशीन जे रेलिंग घालता लोखंडी रेलिंग घालता सुरक्षा कंपाउंड घालता ते पूर्णपणे जंक्शन टू बॉर्डर पर्यंत घातलेले। पूण हांगा मदीं इल्लिगल जे कोण काम करता हांगा कसलीच परवानगी घेनासतना हांगा गॅरेज्यो स्थापन केल्ली आसा। तेका लागून हे जे रेलिंग आसा ते अर्देकुटे दवरला काय कितें अशें दिसता, कारण आतां कोण हांगा माती घालता आनी हांगा परत एक कोणी तरी गाडो घालपाचो ना कितें घालपाचें अशी चित्र आसतलें। पूण सकयल जो व्हाळ व्हांवता ही जी माती घातलेली आहा ती सगळी व्हाळान वयतली आनी तेणी करून जे व्हाळाचे नैसर्गीक झरे जे आसा ते पुरवतले अशें कळटा। पूण जे हे रेलिंग इनकम्प्लीट आहा ते रेलिंग पूर्ण करचें अशी मागणी हांगा बेतोडा खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर।